विसो उपरांत तुमकां येवकार। 2011 सालान मुखेलमंत्री पर्रीकरान गोयच्या जनतेक मिनाच्या नांवान फसयल्ले। आता भाजपाचे हे कारस्थान तांच्याच आंगार आयला म्हण आम आदमी पक्षाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स उलयला। दिशाभूल करपाक परत एकदा गोंया पुतळ्याचो कार्नावाल सुरू जाला आणि थोड्याच दिसांनी कार्नावाल करून परत एकदा लोकांक दिशाभूल करतले। इतल्या मजगती आज सुप्रीम कोर्टान जे 88 लिजीस जे रिन्यू केल्ले मिनरल मायनिंगाचे लिजीस या सरकारान ते क्वश करून भायर उडयल्या। 2012 जेन्ना बीजेपी सरकार घडलेले तेन्ना ह्या भुंयचेर की मायनिंग मध्ये व्हडलो घोटाळो जाला, स्कॅम जाला म्हणून बोवाळ करून करून ते सत्तेर आयिल्ले। आज 6 वर्सां जाली सत्तेर येवन त्यांचीच सत्ता चालू आसा, पार्टनर सेम आसा तांचे, तांकां घेवन सत्ता चलयता आसतना कांयच एक्शन जावंक ना। एक स्कॅम जालो तो जालोच। सुप्रीम कोर्टाच्या शाह कमिशनान 35,000 कोट्याचेर तो स्कॅम इतलो जाला म्हणून लोकां मुखार हाडलेलो, तरी कांय एक्शन जावंक ना। आनी आतां खरें म्हणजे ताजेवन व्हडलो घोटाळो हो 88 लिजीस जे रिन्यू केले सरकारान। ज्या दिसाक सरकार केंद्र सरकारान बंदी हाडलेली त्याच दिसाक 31 कितें तरी लिजीस रिन्यू करून उडयले आनी बॅकडेट करून कांय लिजीस करून सगळे म्हणून 88 लिजीस जे रिन्यू करून दिल्ले ते आज सुप्रीम कोर्टान रद्द करून उडयले। म्हाका दिसता इट इज व्हेरी शेमफूल फॉर दीस गव्हर्नमेंट। आनी खरें म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय हे लिजीस कशे रिन्यू जाल्ले ते। हांव खरें म्हणजे अभिनंदन करता जे गोवा फाउंडेशन सारखे संस्था आनी कांय जण पेटिशनर जे आसले ते सुप्रीम कोर्टा मुखार व्हरून प्रत्येक खेपेक सुप्रीम कोर्टाकूच मदीं पडचे पडटा। जे घोटाळे गोंयांत जाता कांय देशांत सुद्दां जाता ते सुप्रीम कोर्ट मदीं पडूनच कितें तरी बरेपण जाता, म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टाचें सुद्दां अभिनंदन करता।